नमस्कार. आरडीएक्स गोवा चॅनलाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां येवकार. नदर मारूया महत्वाच्या घडणुकांचेर. गोंयांतले 12 आमदार अपात्रता प्रकरणात 26 फेब्रुवाराक विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकार सुनावणी घेवपाचे आसात. राज्यात पेट्रोल डिझेलावेलो कर वाडयिल्ल्यान दर वाडला. हाका लागून सर्वसामान्य मनशाच्या बोल्साक अर्थीक फटको बसला म्हण टिका काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकारान केल्या. गोंय शालांत मंडळाचे अध्यक्षपदार भागीरथ शेटये हांची नेमणूक. राज्यातले 11 नगरपालिका वेंचणुकां खातीर आरक्षण जाहीर जाला. अजून पालिका वेंचणुकेंच्यो तारख्यो जाहीर जाल्ल्यो ना. ब्रेस्तारा मोल्या मनयलो गोंयांतलो 4थो पक्षी महोत्सव. मुखेलमंत्री सावंत, भौशीक बांदकाम मंत्री पावसकर आनी हेर मानेस्त हे सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. पेडण्या मोपा विमानतळाक जोडपी रस्त्याचे रुंदीकरणा खातीर भूंय संपादन प्रक्रिया करून थंयच्या थळाव्यांचो जमीन हडपपाचो यत्न चल्ला. हाका शेतकाऱ्यांनी बळी पडचे न्हय म्हण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो म्हणयारो जितेंद्र गांवकार उलयला. गोंय सरकारान व्हॅट वाडयिल्ल्यान राज्यांत पेट्रोल डिझेलाचो दर वाडला. पेट्रोल ₹1.30 प्रति लिटरा फाटल्यान वाडला जाल्यार डिझेल प्रति लिटर 60 पैशांनी वाडला. इतल्यान आरडीएक्स गोवा चॅनलाची अपडेट खबराचित्रां हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा चॅनलाच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटली. तेन भायर जिओ टीव्ही तशेंच टाटा स्काय ॲपार लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.